श्रीमान एलिस्टर मोरेरा प्रस्तुत सेंट तेरेजा स्कूल बेंदुरांत हांगा सेवा दिवन आसात. श्रीमती जैस्मिन मोरेरा देवमंती पुइलवाडो प्रस्तुत सेंट तेरेजा स्कूल बेंदुरांत हांगा सेवा दिवन आसात. देव बरे करूं. अयोना मचादो प्रस्तुत माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल मेरीलैंड हांची सेवा दिवन आसात. श्रीमती निश्मिता ग्रेटर डिसोजा दियमंते पुइलवाडान वस्ती करना आसात. प्रस्तुत एसोसिएट प्रोफेसर फादर मुलर्स कॉलेज ती सेवा दिवन आसात. श्रीमती ग्रेटा करवालो दियमंती दुसऱ्या वाड्यान वस्ती करना आसात. रिटायर्ड टीचर तशेंच साबार वर्सां जावन क्रिस्तांव शिक्षणाचे शिक्षक जावन तांणी सेवा दिवन आसात. श्रीमती डॉरथी फ्लोरेस पोलियनी पुइलवाडो वस्ती करना आसात. रिटायर्ड टीचर तशेंच क्रिस्तांव शिक्षणाचे शिक्षक जावन सेवा दिवन आसात. मानेस्त ऑल्विन मिरांदा पोलियनी पुइलवाडो क्रिस्तांव शिक्षणाचो शिक्षक जावन सेवा दिवन आसात. श्रीमती दीपसिका फेर्नांडीस पोलियनी दुसरे वाडो प्रस्तुत सेंट एलोशियस प्रायमरी स्कूलान सेवा दिवन आसात. तशेंच क्रिस्तांव शिक्षणाचे शिक्षक जावन ती सेवा दिवन आसात. श्रीमती अनिता विल्मा विदेरा पोलियनी दुसऱ्या वाड्यान तिचे वस्ती. प्रस्तुत गव्हर्मेंट स्कूल टीचर जावन बंटवालान ती सेवा दिवन आसात. श्रीमती शले डिसोजा बाब बेल्लिरी वाडो प्रस्तुत कानाचूर पब्लिक स्कूलान ती सेवा दिवन आसात. तशेंच कॅटेकिझम कोऑर्डिनेटर ती दिवन सेवा दिवन आसात. श्रीमती जेनिफ्रेड डिसोजा बाब बेल्लेरी वाडो प्रस्तुत सेक्रेड हार्ट स्कूल कुलशेखरान ती सेवा दिवन आसात. श्रीमती जेसिंता डिसोजा बाब बेल्लेरी वाड्यान वस्ती करना आसात. प्रस्तुत होली फॅमिली स्कूल सुरतकलान हांची सेवा दिवन आसात. कुमारी नगमा डिसिल्वा बाब जेरोम लोबोवाडो प्रस्तुत माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल मेरीलैंड हांची सेवा दिवन आसात. श्रीमती फिलोमिना डिसिल्वा बाब जेरोम लोबोवाडो हांची वस्ती करना आसात. प्रस्तुत सेंट जोसेफ जॉयलैंड स्कूलांत ती सेवा दिवन आसात. तशेंच कॅटेकिझम टीचर ते जावन आसात. श्रीमती मार्गरेट फेर्नांडीस बाब जेरोवाडो हांची वस्ती करना आसात. रिटायर्ड टीचर तशेंच कॅटेकिझम टीचर ते
फिरगजेन सेवा दिवन आसात. श्रीमती लिली डिसोजा, बाब जेरोम लोबर हांची वस्ती, रिटायर्ड टीचर तशेंच कॅटेकिझम टीचर ती सेवा दिवन आसात. श्रीमती आयरीन डिसोजा, फातिमा वाडो, प्रस्तुत सेंट मेरीज इंग्लिश हायर प्रायमरी स्कूल मार्जिलांत ती सेवा दिवन आसात. तशेंच कॅटेकिझम टीचर आनी सेवा दिवन आसात. श्रीमती जेनेविव पिंटो, फातिमा वाडो, गार्डियन एंजल्स दारवाल स्कूल इन्फर्मरी स्कूल जप्पू रिटायर्ड जावन आसात. श्रीमती लाविना मास्करेनस, फातिमा वाडो, प्रस्तुत सेंट जेरोजा स्कूलान हिची सेवा दिवन आसात. श्रीमती आयरीन पिरेरा, फातिमा वाडो, रिटायर्ड टीचर सेंट मेरी स्कूल फार्लीर तशेंच सेंट जेरोज स्कूल जप्पू. सिस्टर दिव्या, इन्फेंट मेरीज कॉन्वेंट जप्पू, ती कॅटेकिझम टीचर जावन आमचे फिरगजेन सेवा दिवन आसात. फादर मॅक्सिम डिसोजा, पॅरिश प्रिस्ट आनी सेमिनरी प्रोफेसर जावन ती सेवा दिवन आसात. आमचो एनिमेटर आमचो शिक्षक सबार वर्सां जावन आमचे फिरगजेंत एनिमेटर जावन ते सेवा दिवन आसात. मोगाच्या शिक्षकांनो, गोवळी परिशदेच्या संध्यानो समेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता. एका आवयक आनी एका टिचरीक सड्ड तफावत ना. एक आवय एका भुरग्याक निरंतर ती पाटलाव करून आसता, जायतें शिकयता आनी भुरग्याचें बरेंपण आशेता. तशेंच एक शिक्षक आवय बरी एका भुरग्याच्या फाटल्यान निरंतर ती आसता, जायत्या संदर्भांनी भुरग्यांक ती मार्गदर्शन दिता आनी भुरग्याचें बरेंपण जावंक ती पळयता. देखून एका भुरग्याच्या जिणेंत एक आवय, पण एका व्यक्तीच्या जिणेंत टिचरां जावन जायत्यो आवयो वावर करतात. अजून हांव यासक जायते जाणां अजून म्हाका जायत्यो संगती शिकयतात. शिकतल्याक प्रायणांक खंयच्याय संदर्भार कोणाय तावनी आमी शिकयत, ल्हान भुरग्यांक तावनी शिकयत, व्हडांक तावनी शिकयत, वस्तून तावन शिकयत, प्रकृती तावन शिकयत, मनसा ती तावन शिकयत, कोड घडीता तावन शिकयत, हरी एका संगती तावन शिकयत. त्या देखून वा शिकोवन एका मनशाचें जालें म्हूण सांगूंक जायना. देखून शिक्षका हरी एका व्यक्तीच्या जिणेंत प्रमुख स्थान घेतात. म्हाका केदाळाय शिक्षका म्हणटा आसतना उडास येवचो. म्हाका वंदने क्लासी शिकयली सिस्टर, 5 वर्सां म्हणसर म्हाका आमकां सिस्टरांनी शिकयलें. LKG अप्पर KG आनी परत नातलें, पूण आमकां एक हट धरल्यांक वंदने क्लासीच्या पयल्या भुरग्यांक वंदने क्लासीक बसोवंक धरणीर एका कुशीन बसोवंक आसलें आमकां. आनी कांय इल्लेशें आमी शिकल्यां गुतूना म्हाका, पूण गंडीस जावन ती वंदने क्लासीची सिस्टर आनी म्हाका उडास आसा.
मस्त वर्सां उपरांत वंदना क्लास सिस्टरांक हांवें पळयले ती होली रोजरी तांकां आसली सिस्टर लिओनेरा म्हूण सांगून म्हाका उडास आसा हांव चिंता काय 10th जाल्ल्या उपरांत हांवें तिका पळोवना मागीर मस्त वर्सां उपरांत ह्या वर्साक जावन सेमिनरीक आयल्या उपरांत एक दीस हांव मिसा गेल्ल्या दळात तिका पळयलें ती वय घेनी गे म्हाका इल्लोसो डावट जालो पण मागीर हांवें विचारलें तुमी वंदना क्लासीन म्हाका शिकयला सिस्टर तुमी तो म्हणजे ताम सांगलें मागीर ती पळयतना वंदना क्लासी सिस्टर आनी ती आमच्या गांवांत ती वंदना क्लासी सिस्टर म्हणून फेमस कोणी तिका नांवां आपयनात ती वंदना क्लास सिस्टर कित्याक म्हळ्यार हर एका भुरग्यांक तेणें वंदना क्लासीक शिकोवचें उरल्या सिस्टरांक आनी बरो नांवां आपयताले पूण त्या एका सिस्टराक वंदना क्लासी सिस्टर म्हणून आपयताले फाटल्याक 1-2 वर्सां पयलीं ती देवादीन जाली हांवें कित्याक सांगचें गे म्हूण सांगल्यार म्हाका टिचर म्हूण सांगल्यार ती ल्हानपणार शिकयली नीस टिचरां उरली टिचरां न्हय म्हूण हांव सांगना पूण तांणी घाल्ली बुनियाद ताणें दिल्ली मौल्य आनीक ताणें दिल्ली ती मोगाची एक मार्गदर्शन एका व्यक्तीचे जिणीच बदलूंक शकता त्या देखून हांव एक यासक जाला जाल्यार 16 जावन म्हाका ल्हानपणार म्हज्या सांगात आसल्या सिस्टरांनी 16 तिणें सांगचें आसलें हो पाद्रांव जातलो भुरगो म्हूण सांगून काल्याक म्हाका गोत्तू ना तांणी सांगून तें म्हज्या मतींत रिगला आसूंक पुरो तेच्या उपरांत हांवें एक पाद्रांव जाय जें म्हणलें एक चिंता म्हज्या मतींत आयलें त्या देखून त्या काळाची साळावळ ती दुसरीच आयच्या काळार ती पळोवंक मेळना टिचर म्हळ्यार ती क्लासीन मात्र न्ही ताच्या भायरी ती आमकां टिचर ती घरा येताना आनीक कॉन्वेंटाकी जायते फावटी आमी भुरग्यांनी वता आसतना बरो एक स्वागत आमकां दिवंक आशिल्लो आनी इस्कॉलांत मार पडल्यार घरा बिलकूल येवन सांगूंक ना म्हूण सांगल्यार घराय मार पडटाले कालय पण उपाद्र केलाय म्हूण सांगून त्या देखून आमकां मार पडल्यार घरा येवन सांगूंक ना मागीर कांय सिस्टरांनी आयतारा मिसाक आयल्या दळा आवय बापायक सांगलें हाणे तुज्या चरक्याक 2 घाल्यात इल्लोसो पकरी करतलो सांगचें आनी 4 घाली जाल्ले ताका म्हणून तितल्यांत त्या देखून असली शिस्त आमकां आसली आजून ना म्हणून न्ही पूण आयची परिस्थिती बदलल्या आज शिकोवचें मस्त पंतावन तितलें सुलभ न्ही त्या देखून आदल्याच्या काळाच्या टिचरीक इल्लेशें सुलभ आसलें कोण ना हांवें तशें चिंतचें चड कोणी क्वेश्चन करनातली टिचरीन सांगलें वेदवाक्य आनी तें गरजेचें आसलें पूण आज तशें न्ही परिस्थिती बदलल्या त्या देखून हांवें सांगचें आज आयच्या संवसारांत एक कसतांचें काम आल्या तें टिचरीचें तसली एक परिस्थिती आयच्या काळार आसा पूण जाल्यारय मस्त त्याग सॅक्रिफायस करून भुरग्यांचें टेन्शन इतलें कान घेवन आनीक मस्त रितीन आयचे टिचरां वावर करतात देखून आज ही टिचरां सदां एक मडती रावले बरीच हांवें सांगचें तितले चॅलेंजीस तांकां आसात त्या देखून हांगासर आसल्या सकड टिचरांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सेवेक हांव मान बागयता केदाळय म्हाका शिकयले टिचरां म्हणल्यार हांवें उलोवचें आसा तांकांय खोशी जाता आनी हांवें सांगचें हांगासर सकड भुरग्यांनी तुमकां शिकयली टीचर खंय मनी म्हणल्यार एक उलया गरजेचें तें कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी आमकां शिकयलां वाट दाखयल्या आनी हेंच आमी तांकां दिवचें व्हडलें एक गिफ्ट त्या देखून एका टिचरीन जायत्या व्यक्तींच्या जिणेंत ती परिणाम घालता देखून परत एक फावटी सकड टिचरांक हांव मान बागयतां देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे सांगाता आमच्या इगर्जेन मस्त जाणां क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवंक टिचरां मुखार येतात लिस्ट व्हडली आसा सकडांक चान्स मेळना पूण खंडीसांव ती सेवा करतात तांकां कांय आमी पेमेंट दिना तांकां कांय आमी टिचर्स डे एक ल्हानशें गिफ्ट आनी एक दोतोरच्या दिसाक एक ल्हानशें गिफ्ट सोडल्यार दुसरें कांय आमी दिना पूण जाल्यारय खंयचें साशें नासतना भुरग्यांच्या फाटल्यान रावन क्रिस्तांव दोतोर शिकयतात जायतो वावंट ती काडतात तांकांय मस्त कामां आयतारा मेळसो एक दीस पूण जाल्यारय तांच्या वेळांत तावन हांगासर येवन मस्त जाणां आमच्या फिरगजेंतली आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक दोतोर शिकयतात आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन तांचो हांव उपकार बावडटां तुमच्या त्यागाच्या सॅक्रिफायसाच्या मनोभावाक देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं देखून परत एक फावटी सकड टिचरांक आयच्या दिसा उल्हासिता तुमच्या सेवेक मान बागयता तुमी दिमच्या सेवेक देव तुमचेर दराळ आशिर्वाद घालूं दी सगळें फिरगस कुटुंब तुमकां उल्हासिता आनीक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू देव बरें करूं फादर तुमकां आतां हांव मुखार आपयता ग्रेटा टिचर तुमी आयचे दिसाचे टिचर्स डेचे विशयंत 2 उतरां उलयचे म्हणून
मोगाळं बिगार बापानो उपाध्यक्ष ICM संदे तशेंच हांगासर हजर आसल्या सर शिक्षकांक हांव शुभाशय पटयता आनी तुमकां तुमचो उपकार बावरता. पाद्राबान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव ही 15 वर्सां वंदने रडणे क्लासीक शिक्षकी जावन शिकयतली. हांगासर म्हजे 2 स्टुडंट आसात, एक मायकल आनी एक आमचे दिपसिका टिचर. हांगासर आसात. म्हाका व्हरतो संतोश दिपसिका शाळेंत ती शिक्षकी जावन आसल्यान म्हाका व्हरतो संतोश जाता. हांव मस्त वर्सां म्हळ्यार 30 आनी 7 वर्सां पर्यंत दोतोर शिकोवची शिक्षकी जावन वावर दिलो आसा. हें म्हजें भाग म्हणत. आतां एक 2 वर्सां जावन तें हांवें बदलून विशन पावलांत सेवा दिवंक सुरू केल्या. कालच्या दिसा हांवें एका इस्कालाक विजीट दिवंक गेली. 7व्या क्लासी शिकयले एकले भुरगे हांगाच गोरीगुड्डा इस्कालान शिकयता. म्हाका 7व्या क्लासीन शिकयल्या उपरांत त्या भुरग्याक हांवें पळोवंकूच ना, पूण म्हजी ताणें वळख धरन तें आतां शिक्षकी जाला. गव्हर्मेंट इस्कालांत हायस्कुलाक शिकयता आनी तें म्हाका पळोवन तक्षण धांवन येवन म्हज्या पांयाक पडून नमस्कार घेतलो. त्या दाळा भुरग्यांनी आमकां खंयचेंय इनाम दिवचें नाका, हें विश करचेंच आमकां व्हडलें इनाम. आनी एक भुरग्यांनी बऱ्या पावंडाक पावचें तें एक व्हडलें आमचें इनाम. आयच्या दिसा हो संदर्भ आमकां मान कर. तुमी आमची उडास दोन आमकां मान केल्ल्या खातीर आमी प्रत्येक जाणान सर ICMच्या संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच मुखारी तुमी तुमच्या शिक्षकांक मान करून गौरव दिवंक जाय म्हणून हांव आशेता. 2 उतरां उलोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या खातीर हांव सर्वांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं.